जायते हार्डवर्क करून खेळलाय आणि आम्ही नेक्स्ट राउंडाक क्वालिफाय झालाय. We took one match at a time and gave our best. विदाउट डिफीट आम्ही ग्रुप टॉप केलो. सगळी एकमेकांना अंडरस्टँड जाताली आणि मोटिवेट करून येताली. We are aiming and focusing on creating a history that is qualifying for the main round. Adnan setback yo, from setback to comeback. Okay. इवन द सबs who are playing team पासून बोर खेळताय सारखे. Coach always says we don't focus on the opponents, we focus on our own strengths. Well, last time जेन्ना हांव फुटबॉल ग्राउंडाचेर आसलो तो पर्रा प्रॅक्टीस मॅचीक पावल्लो आनी टीम आसली सेजा फुटबॉल अकॅडमी विमेन्स टीम. आणि फ्रॉम दॅट एपिसोड टू आतां पर्यंत खूब काय बदलला. लास्ट टायम तो मोमेंटम आसलो तो वेदांता विमेन्स लिगाचे विनर्साचो मोमेंटम आसलो आनी दे वर एंटरिंग इन टू द IWL2 ग्रुप स्टेजीस. Now, after topping the chart, after winning all the matches in the group stage of IWL2, now they are heading into the playoffs. And joining me for this conversation is Severin Fernandez, coach for Seza Football Academy Women's Team. Severin Bab, first question, how is the Josh? Kasha dista to be into the playoffs now? इंतून पडप म्हणजे म्हाका एकदम बरें दिसता and this is not only my hard work. First of all, I will very much grateful to Seza Vedanta madam and all my coaching supporting staff. They support खूप केलं देखून ही टीम फुडें पावली and not because of that only but all my players hard work. प्लेयरांच्या हार्डवर्काचेर तेमी चड हार्डवर्क केलो आणि आपले ऑल आउट घातले टू दुसऱ्या ग्रुपान येवपाक. अदरवायज इट्स नॉट पॉसिबल. सध्या तुमचो ग्रुपाची जर हांव विचारीत न्ही, तुमची टीम, तुमचो बॅकएंड स्टाफ, तुमचो मॅनेजमेंट, तुमी एज अ कोच, एक्सपिरियन्स कसो आसलो ग्रुप स्टेजीर? बिकॉज ती जर्नी खूप डिफरंट असली बिकॉज यू टॉप द टेबल. इवन फॉर मी एज अ वुमन आफ्टर लॉंग ब्रेक, फर्स्ट फॉर दिस टू प्ले अगेन्स्ट ऑल इंडिया, व्हेरी टफ बिकॉज ते क्लब येयलेले विथ ऑल इंडिया प्लेयर्स घेऊन आणि ओनली सेजा टीम विथ all Goans local. So you should be proud. Thank you, sir. Because homegrown brand, homegrown team in तुम्ही टॉप केलो टेबल एट द ग्रुप स्टेज. एंड आय थिंक सगळी जाणां जी गोंयकार आसा ते गोवन फुटबॉल एस्पेशली इन विमेन्स फुटबॉल हॅज अ ग्रेट स्कोप इन फ्युचर एज वी गो अहेड. करेक्ट. हांव म्हणूंक सोदता हे भुरग्यांक हांवें सांगलेलें तुमी फुडें वचाय, तुमच्या फाटल्यान ती येतली म्हणून. सेम थिंग तेमी म्हाका दाखयलें तेंच्या हार्डवर्काचेर. विदाउट डिफीट आमी ग्रुप टॉप केलो. आय विल अप्रिशिएट ऑल माय हार्ड वर्किंग प्लेयर and especially my thanks goes to my captain. Okay. सगळे हें केलें. सुष्मिता, जादेव, पेटनेम, रोरो. ओके. आता म्हाका एक सांगा, ग्रुप स्टेज जाली, तुम्ही टॉप केले, आता तुम्ही प्ले ऑफ्साक खेळटात. कितके इम्पॉर्टंट प्ले ऑफ्सान एंटर जातना आणि कितें स्ट्रॅटेजी आसा, कितें मेंटल प्रिपेर्डनेस आसा एस्पेशली तुमचो आणि तुमच्या टीमीचो? म्हजो फुल्ली फोकस आसलो मेंटल प्रिपरेशन फुल्ली विथ ऑल प्लेयर्स. बट अनफॉर्च्युनेट मातशे एग्जामीक लागून म्हाका प्रिपरेशन करूंक मेळना. इवन देन जी कोण येताय तांकां घेवन केलें बिकॉज स्टडीज ऑल्सो फर्स्ट पार्ट. सो जे मी एडजस्ट करून येयली. बट आय एम कॉन्फिडंट फॉर मॅच दॅट ग्रुप. आणि माझो एकूच एटलीस्ट सेकंड स्पॉटाक तरी हांव भितर सरोन पयलो गोंयचो क्लब दाखयतलो. बरें, आता प्ले ऑफ सुरू जाता. तुमचो कॅम्पेन म्हाका दिसता 9 तारखेच्यान सुरू जाता. ओके. आणि सगळ्यो आय बिलीव मॅचेस धुळेरान. कितें सांगेन दिसता पळयणाऱ्यांक म्हाज्या की सपोर्ट करा, गोंयची टीम आसा, गोंयची होमग्रोन प्लेयर्स खेळटा आणि एट अ लार्जर लेवल खेळटा. कितें आसतलो मेसेज तुमचो? हांव सांगूंक सोदतां आमची चेडवां पयलेच फावटी इतले हितून वयता आणि सगळे आमचे गोंयकार भाव भयण उपकार मागता तुम्ही येऊन सपोर्ट करचो. बिकॉज फॅन्स तरी ना, सपोर्टर ना, आम्ही सगळी बिग झिरो. माय पायच न्हू त्यांचो, सगळ्यां लागीं उपकार मागता. ओवरऑल गोवा डुलेरान येऊन तुम्ही आमचीच भुरगीं म्हणून सपोर्ट करचो आणि हेच हेजेर दुसऱ्या भुरग्यांक खेळपाक एक चड सोयग मेवतलो. सगळ्यांनी येऊन आमकां सपोर्ट करीत जाल्यार सगळ्यां लागीं म्हजी एकच विनंती. ओके. There are a couple of teams जे आता तुमकां मेळटले आपल्या प्ले ऑफ्सान. वन ऑफ देम इज रूट्स फुटबॉल क्लब, क्रीडा प्रबोधिनी पुण्या, इंडियन एरोज विमेन्स ज्युनियर्स आणि गरवाल युनायटेड FC. ह्या टीमी कडेन तुम्ही बारीक पळयता आसतले, तांचे खेळ पळयता आसतलो, प्ले ऑफ पळयता आसतले. कितें तुम्ही तांच्या कडच्यान शिकता जे इनकॉर्पोरेट करता विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग आणि ऑल्सो ऑन द फील्ड एट दॅट पर्टिक्युलर डे?
बाकीचे पडे टीमी हाय सोडून सेजा दे आर ऑल विथ ऑल इंडियन प्लेयर्स Correct. आणि आमची एक हे हा बट हे आमी चिंतूंक जायना सारकें. तेमी हे केलं म्हणून आमी सजमूंक जाय आय एम द बेस्ट हम्म. सो हांवें आमच्या भुरग्यांक सांगलां मोटिवेशना प्रमाणे की ती कितलीय स्ट्रॉंग टीम आसूं ज्या दिसा गिवन डे जो फुटबॉल आहा तो तुमी 90 मिनिटान हेवन दाखोवंक जाय द बेस्ट. द बेस्ट Yeah. इवन वी कन्सिडर अर्ली गोल नो प्रॉब्लेम 90 मिनिट हम्म. टील एंड ऑफ 1 मिनिट देखून उरली जाल्यार एक्स्ट्रा टायमाचेर देखून आमच्यान इक्वलायज करून You can जिखोवन come घेता back. आनी कम बॅक हे फुटबॉलान घडला हम्म. केन्नाच सेटबॅक घेवप फ्रॉम सेटबॅक टू कम बॅक ओके. ऑफकोर्स सेवरीन बाबाक उमेद आसतली टिमीकूय आसतली आशा की आमी फुडें पावचे प्ले ऑफ कंप्लीट करून IWL खेळचे म्हणून. होय गोंयकारा खातीर कितके मोठे की इफ द प्ले ऑफ्स आर डन अँड यू आर इन दी IWL Yes, sir. कितें वॉट इज एस्पेशली फॉर गोंयकार म्हणटा जेका व्हडलोसो फुटबॉल कळना फक्त पळयता फुटबॉल एस्पेशली इन द वुमेन्स. येस गोंयकारांक पासत हे व्हडल्यांतलें व्हडलें मोटिवेशन पयलो क्लब सेजा दोरीचें टॉप डिविजन केलें जाल्यार बाकीच्या सगळ्या क्लबां लागीं मागता तुमी वुमेन्स टीम करून मुखार वचचे नॉट ओन्ली बॉयज तांकां एक चान्स दिवचो आनी गोंयकारां पासत हे व्हडल्यांतलें व्हडलें पयलो क्लब थिंगासर वचून हे वच जाल्यार टील डेट कोणूच ना एज अ कोच हांवें केन्ना पळोवंक ना. ओके. सो एज अ कोच म्हाका दिसता सेवरीन बाब हॅज दॅट इच्छा की आपली टीम खेळची आपली स्वताची टीम खेळची आणि गोंयकाराचें नांव वयर काडचें. सेवरीन बाब इट इज ऑलवेज प्लेजर टू हॅव यू. यू स्पीक व्हेरी लेस बट आय हॅव सीन यू विथ रिस्पेक्ट टू प्रॅक्टिस अँड ऑल्सो वेन द गर्ल्स आर प्लेइंग यू आर ऑलवेज ऑन युअर टोज गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द गर्ल्स अँड द टीम ऑन द फील्ड. प्लेजर इट वॉज. म्हाका दिसता म्हाज्या आणि सगळे म्हाजे पळोवपी आसा तांच्या कडच्यान तुमकां बेस्ट विशीज इन द प्ले ऑफ्स अँड वी वूड लायक टू हॅव यू अगेन अँड ऑल्सो द एंटायर SFA टीम जेन्ना तुमी IWL खेळटले तेन्ना. प्लेजर इट वॉज. थँक्यू. Well, joining me in this conversation in their journey from IWL from their group stages to the playoffs, joining me are two players from SFA, Annie Elaborato and Alisha Tavares. Both of you, welcome to the show. म्हाका एक सांगा एक्सपिरियन्स कसो आसलो सध्या तुमी जेन्ना IWL खेळटा आणि एस्पेशली तुमचो जो ग्रुप स्टेजचो आसलो तो एक्सपिरियन्स कसो आसलो खेळटाना? सो एक्सपिरियन्स बरो आसलो. आमी जायते हार्डवर्क करून खेळलाय आणि आम्ही नेक्स्ट राउंडाक क्वॉलिफाय जालाय सो वी आर हॅपी. बट कितें चॅलेंजीस तुमकां दिसले इन द ग्रुप स्टेजीस? होय सर. सो ओपोनंट टीम्स टफ आसल्यो सो आमी ते भाशेन ते लेवलार खेळलाय आमगे जाता तितलो बेस्ट दिन खेळला. सो ओके. आणि आता एज यू गो अहेड इन द ग्रुप स्टेजीस तेन्ना तुमचे जे चॅलेंजीस तुम्ही पळयले पळय एस्पेशली इन द ग्रुप ते आता फुडें तुमी कशे ओवरकम करता म्हणजे तुमचे कोच म्हणा कोच सर आसूं किंवा बाकीचे टीममेट्स आसूं? सर आमी एशको सर आमकां एक हें दिता ड्रिल्स दिता सो ते आमी आमच्यान जाता ते भाशेन बेस्ट दिन आमी ते थिंगसोन इम्प्रूव जावपा ट्राय करता आनी थिंगा मागीर ते गेमीचे इफेक्ट जाता सो ते आमी तेश कोन हार्डवर्क करून इम्प्रूव जाता. ओके. अलिशा म्हाका एक सांग तुजो एक्सपिरियन्स जेलिंग विथ द टीम आणि जसे कोच सरान म्हटले की तुम्ही जेन्ना बाकीच्या टीमी कडेन खेळ्ळे तेन्ना बाकीचे टीम वर ऑल इंडिया प्लेयर्स. तुमची टीम वॉज दी ओनली टीम वेर एवरीबडी वॉज फ्रॉम गोवा. इट वॉज रिप्रेझेंटिंग गोवा. कितके वेगळे असले टू बी विथ द गोवन गर्ल्स अँड पार्टिसिपेटिंग इन द IWL 2? बरें डिफिकल्ट की IWL क्वॉलिफाय जाले ते टीम्स बऱ्यो टफ आसलेल्यो आनी आमी चिंतूप पासून ना इतको आमगे हार्डवर्क करता म्हूण गोंयकारां भुरगीं आनी बरें. आनी हांव दुसरे स्टेटीकूय खेळ्ळां सो थिंगा आमकां जेल जावपा डिफरंट आसता. हिंगा जेलींग बरें आसलेलें आनी सगळीं एकमेकांक अंडरस्टँड जातालीं आनी मोटिवेट करून खेळटालीं. कितले डिफिकल्ट जालें वस्तू रॉंग पास केलें जाल्यार मोटिवेट करून खेळटालीं. तू म्हणटा पळय जेल इजी जालें कोणाक क्रेडीट दिता तू? टीम मेंबराक दिता काय मॅनेजमेंटाक कोचाक दिता? सरा आनी मॅनेजमेंटाक प्रॅक्टीस बीन करपाक आमकां जायते हेल्प केला आनी स्पेशली सेजा. विदाउट सेजा वी कुडंट कम दिस फार. करेक्ट. आता तुम्ही जे अकॅडमीन शिकता ऑन अ रेग्युलर बेसीस आणि जे मागीर फायनल तुम्ही खेळटा हितूर जेन्ना मॅचीस खेळटा
कितें तुमकां बेनिफीट जाला विथ रिस्पेक्ट टू एकेडमिक ट्रेनिंग, बिकॉज दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की एकेडमीन तुम्ही जे शिकता वेदर इट इज ऑन ब्लॅकबोर्ड ऑर मे बी ऑन ग्राउंड, आणि फायनल जेन्ना तुम्ही मॅच खेळटा पळय तुमकां दिसता की जे ट्रेनिंग एकेडमिक प्रिपेरेशन जे जाला पळय ते तुमकां थंय यूज करूंक मेळ्ळें? येस, डेफिनेटली येस. ओके, गोईंग अहेड, आता तुमचे जे डिफरंट टीम्स आसा दे हॅव ऑल्सो क्वॉलिफायड फ्रॉम द ग्रुप टू द प्ले ऑफ्स. नाव ऑल्सो द बेंचमार्क इज हाय. कितें तुमचे मेंटल प्रिपेरेशन आसा की बाबा ओके आय हॅव टू ओवरकम दीस किंवा हे चॅलेंजीस आसा, आणि हे कन्सिडरींग की तुमचे एक बरोच गॅप पडलो आनी तितून ट्रेनिंग तुमकां मातशी कमी पडली बिकॉज ऑफ द एकेडमिक एक्सरसाइज दॅट यू हॅड. आतां सद्या तुमी हे कशें पळयता? कॅन यू ओवरकम दॅट चॅलेंज? Yes, sir. We can overcome that challenges. Like अशको आमगे even the subs who are playing, team पासून बोर खेळटाय सारखे. So everyone has to work hard to play in the starting 11. So all give their best. ओके, तुझे म्हाका खरेंच कौतुक दिसता की यू कम फ्रॉम काणकोण, रायट, अँड यू कम फ्रॉम वेर्णा. ओके, तुम्ही दोगांय जाणां ऑलमोस्ट टुवर्ड्स साऊथ गोवाच्यान, यू कम टू डायरेक्ट एक्स्ट्रीम टू द बॉर्डर. How are you managing this? Because I understand ki passion is one. Also there is family that has to support you, and you come all the way. This morning shoot that we are doing. So you must have either left early or you must have stayed somewhere here. What drives you to do this? So it's all the craze about football, love about football that I come from so far. ते हांव ते चितून येना इतलो पयसून येता हें म्हाका I like, that's why I come so far. So ते हेंच हा. ओके, मारगांव बिरगांव आमी खूब पिशें पळयला, इफ आय मे से दॅट की फुटबॉलाक पीपल आर रियली क्रेजी, बोथ द प्लेयर्स ऑल्सो प्लेइंग एज वेल एज द स्पेक्टेटर्स. सो देर इज अ ह्यूज एक्सरसाइज दॅट गोज इन साऊथ गोवा. यू बींग अ फुटबॉल प्लेयर, तुका कितके खोशी दिसता की यू आर प्लेइंग एंड यू आर नॉट प्लेइंग एट द ग्रासरूट लेवल बट ऑल्सो एट अ मच हायर लेवल? कितकी खोशी जाता? जायते हॅपी हा सर. तुझी फॅमिली खूप खुश आहे की तू फुटबॉल परस्यू करता म्हणून? होय. ओके, काणकोणा फुटबॉल चड आसा क्रेज की हांवें चडसो साश्टीन पळयला चड? सर आमगे थिंग ओन्ली ओपन टुर्नामेंट जाताय ते बी बॉयजांकूच, सो गर्ल्सां तितले येना. सो हांव हिंग येवपा लागले तेंचोन म्हाका मागीर तो आनी हें जाता. So I'm really happy both of you on your performance till now, and also as you head towards the playoffs. My best wishes to you so that you accomplish all and make every Goan proud and also your families proud. तू जशें म्हटलें की काणकोणच्यान you travel here to play football just for the love. Also you come from a hardcore football crazy fans. My best wishes to entire team. Entire Goa will be looking forward on your performance at IWL2 playoffs, which will happen on 9th of May. Thank you. Pleasure it was. Thank you, sir. I'm now joined by Sushmita Jadhav, the captain or SFA women's team. Sushmita, welcome to the show. Thank you, sir. You must be really, really happy, especially after the performance, first entry into IWL2 and also your performance at the group stages. How do you feel as a team captain? It's an amazing feeling. We really wanted to qualify for the final round, and I think everyone contributed equally. We took one match at a time and gave our best. So that's it. Okay. Now your group stage is done. The playoffs are beginning from 9th for you. How is that preparation happening? So we have been practicing for a long back now, and we are aiming and focusing on creating a history that is qualifying for the main round. So everyone is putting in a lot of efforts and hard work. So I think hard work really pays off, and it will pay off. Any challenges that you faced in the group stage and are now either overcoming or encountering or anticipating as you head towards the playoffs? No, the challenge was only the opponents. And also I spoke to your coach Severin Bab. He says that there was a gap of a month, but then again everybody had their academic commitments. Will that hamper in your performance, or you are trying to overcome in the best possible way? Yeah, we are trying to overcome because it was a long break, so we are now few days are left, so we are putting in a lot of efforts now. Okay, how confident is, because most of the matches are happening at Dhulair, it will be a home advantage for you.
most of the players in your side, I mean, all of the players are from Goa. So I believe that, you know, the crowd support has to be there. That is what you're also, you know, anticipating that will happen. Yes. How is Dhuler and how is your playoff campaign culminating into, you know, maybe what you're saying is, you know, to make history for yourself? Playing at home, it's a great advantage, and we will make the best use of it. But playing here at CESA was something else, because we used to practice here only. So now in Dhuler also, it's a good ground. We'll give our best, and we'll make sure we win all the matches at Dhuler. What is that one thing that you would like to tell all the viewers, especially in your campaign towards IWL 2 playoffs, so that, you know, they come, they support you? That's a homegrown team. It's a brand that always have helped you overcome. Yeah, please come and support us at Dhuler. It will be a great advantage for us, and it will be, kind of help for us to, play well and give good performance. Now, there are a couple of teams that are participating in the playoffs. I believe you have been, tracking as a captain. You have been tracking, as well as the coach and the management have been tracking how they play, what are the strategies. Is there any homework that you have done with respect to these opponents that you will be facing in the next couple of days? It's always that it won't be easy to beat us. But our coach always says we don't focus on the opponents, we focus on our own strengths. So we focus on our own strengths and perform and take one match at a time. I think what has happened is the culmination of the academics that you learn here, both at the blackboard as well as on the ground, and getting the best skills and the best talent that you have on ground at that particular day. My best wishes from me and my team, as well as my viewers, for your journey, for your campaign as you head towards IWL, creating history for all the Goans to be proud of. Pleasure it was, Susmita. Thank you so much.